नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या बिहार भेटेर राज्याक दिली 13,000 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट. आरजेडीच्या सरकारान राज्यात केल्लो फकत भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या कोलकातात 5,200 कोटी रुपया गुंतवणूक केल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे केले उक्तावण. कोलकाता भारताच्या इतिहासात आनी फुडारात म्हत्वाची भूमिका साकारता. प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालयान रस्ता सुण्या-विशीं घेतिल्ल्या निर्णयात केलो बदल. सुण्यांक स्थलांतरीत करचे ना, निर्बिजीकरण आनी वाशिनीकरण केल्या उपरांत आदल्या सुवातेर हाडून सोडपाचो दिलो आदेश. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी एकवटीत राष्ट्रांच्या बायल लष्कर अधिकाऱ्यांच्या शिबिरात केले मार्गदर्शन. भारतात बायलांक साबार मळार वांटो घेवन म्हत्वाची भूमिका दिवपाचो सरकार करता यत्न. संरक्षण मंत्री आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज टॅक्सी वेवसायिकां सयत बसका करून जाणून घेतल्यो तांच्यो समस्या. 10 सप्टेंबराक सगळ्यो सुचोवण्यो मतींत धरून लागू करतले नवे टॅक्सी धोरण. मुखेलमंत्री आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या बिहार भोंवडे वेळार गंगा न्हंयचेर आशिल्ल्या ओटा सिमरिया पुलाचें लोकार्पण केलें. लापयाच्या ह्या राज्यांत बिहाराची सामकी दुर्दशा जाल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी. लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था. माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था. गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे. हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे. लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. न शिक्षा थी, न रोजगार था. बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था. साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं. उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है. संविधानाची मर्यादा इबाडटना आमी पळोवपाक शकनात. ते खातीरूच भ्रष्टाचाराच्या आड नवो कायदो चालीक लावपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है. हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते. इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है. इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है. जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी. और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं. ये बहुत गुस्से में है.
और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जो मेरे गरजेवंतांक घर मेळना तो मेरेन आपल्याक थाकाय मेळची ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार मेरा उलयतना सांगले। एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालातल्या कोलकाता जाहीर सभेक संबोधित केले। प्रधानमंत्र्यांनी 4,000 कोटी रुपयांच्या मेट्रो रेल येवजणेचो शुभारंभ केलो। तशेंच 5,200 कोटी रुपया परस चड उदरगत प्रकल्पांचे लोकार्पण केले। जो मेरेन अस्तंत बंगालात उदरगत जायना तो मेरेन विकसीत भारताची यात्रा पुराय जावची ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि बीजेपी का कन्विक्शन है, बीजेपी मानती है, बीजेपी की श्रद्धा है, बांग्लार उदय तबेई विकसितो भारतेर जय। इसलिए बीते 11 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। सर्वोच्च न्यायालयान हालींच दिल्लीतल्या रस्त्यात सुण्यांचेर दिल्ल्या निर्णयात बदल करतना ह्या सुण्यांक रस्त्यावयल्यान पुरायपणान हालोवन आलाशिऱ्यांत घालच्या बदला ह्या नव्या निर्णया प्रमाण तांचे निर्बीजीकरण आनी वाशिनीकरण केल्या उपरांत तांकां परत आशिल्ले थंय सोडपाचो आदेश दिला। न्यायाधीश विक्रमनाथ, संदीप मेहता आनी NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान दिल्ल्या निर्णया प्रमाण लोकांक उक्त्या जाग्यांचेर ह्या रस्त्यात सुण्यांक जेवण दिवपाक बंदी घालून फकत थारायिल्ल्या जाग्याचेरूच ह्या सुण्यांक खावपाक घालपाची तजवीज न्यायालयान केल्या। तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिल्ल्या निर्णयात देशांतल्या साबार राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी रस्त्यात सुण्यांच्या प्रश्नाचेर उपाय करपा हेतान कडक धोरण आपणावपाचो आदेश दिला। दिल्लीचे महापौर राजा इकबाल सिंग हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत करतना लोकांच्या सुरक्षे खातीर भिरांकूळ रस्त्यात सुण्यांचेर फावो ते उपचार करून तांकां तांच्या मूळ सुवातेर सोडपाची तजवीज करतले अशी प्रतिक्रिया दिली। हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो NGOs थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं।
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजित एकवटीत राष्ट्राच्या बायल लष्कर अधिकाऱ्यांच्या शिबिरात वांटो घेवन भारतासयत 15 हेर देशांच्या बायलां अधिकाऱ्यांसयत संवाद साधलो। 2 सप्तक मेरेन चलपी ह्या शिबिरात एकवटीत राष्ट्राच्या साबार मोहिमांनी सक्रिय प्रतिनिधित्व करपाक ह्या बायलां अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दितले। कार्यावळीत उलोवप करतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संवसारात शांतताय प्रस्थापित करपाक बायलांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें नमूद करून भारतान बायलांक सुरक्षा दळांत आस्पावीत करपा खातीर सरकार यत्न करत आसा अशी खोस उक्तायली। Local communities, particularly with women and children, whose voices are vital in rebuilding societies torn by conflict. Their presence has been shown to help prevent sexual violence, improve access to humanitarian assistance, and increase gender equality on the ground. आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या केरळ भोंवडेर पलारी उत्तम हांगा आयोजित प्रदेश भाजपा राज्य फुडाऱ्यांच्या बसकेत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलोवप करतना केंद्र सरकारान 130 संविधान संशोधन विधेयकां चणकुकेत हाडून बंडखणीत आशिल्ल्या मुखेलमंत्री आनी प्रधानमंत्र्यांक काडून उडोवपाचो निर्णय घेवन सामान्य नागरिकांक भ्रष्टाचार नाशिल्ले प्रशासनाचें आश्वासन दिलां आनी लोकशाहीत तत्वां राखून दवरपाचें काम फकत सत्तेत आशिल्ल्या फुडाऱ्यांचेच न्हय जाल्यार विरोधी पक्षाचें लेगीत आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत आतंकवाद सोंपोवपाची मोहीम नेटान सुरू आसा आनी हाकाच लागून केरळांत PFI सारक्या आतंकवाद्यांक पालव दिवपी संघटनांचे प्रतिबंध घालप शक्य जाला अशें तांणी मुखार सांगलें। 2014 सावन मोदी फुडारपणा खाला देशांत जातीवाद परिवारवाद तशेंच भ्रष्टाचाराचेर आळाबंद हाडून सगळ्यांची उदरगत करप हे सरकाराचे ध्येय जाला अशें ताणें आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। टॅक्सी वेवसायिकांनी मांडिल्ल्या साबार समस्यांचेर उपाय सोदून काडपा हेतान गोंय सरकार राज्यांत 10 सप्टेंबराक नवे टॅक्सी धोरण राबयतले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें। राज्यांतले टॅक्सी वेवसायीक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच हेर संबंदीत मंत्र्यां सयत बसका घेतल्या उपरांत ते पत्रकारांक म्हायती दिताले। कॅब एग्रिगेटर्सांनी धोरण पयस करून थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकांक फायदो जातलो अशें धोरण सरकार राबयतले अशें उतर लेगीत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलें। टॅक्सी ऑपरेटरां वांगडा सगळ्यां वांगडा मिटींग जाली, परत मिनिस्टर आमचे LOP आनी बाकीचे आमदार सगळे जाण असले। त्यांचे क्लियर कट तांचे सगळे इश्यूज बारीक बारीक इश्यूज तेंचे सगळे आयकून घेतले, रेल्वे स्टँडा वयल्यान ते हॉटेल स्टँडाच्या पर्यंत। बट गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ अ स्टेट पॉलिसी, कारण हो इश्यू जो आहा पळय न्ही, इट इज नॉट ओनली ऑफ द रेट रॅशनलायझेशन, इट इज अ ट्रान्सपरन्सी, सेक्युरिटी आनी रेट रॅशनलायझेशन। ओके, येयल्ल्या टुरिस्टांक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युर्डूय दिसपाक जाय। हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले। तांची सगळ्यांची सजेशन्स सांगल्या आनी म्हाका दिसता तांकां सांगलां आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून। त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यू इन्क्लूड जातले
पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आनी सांकळे टॅक्सी चलयता तो पासून कोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी ट्युरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातलें हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षात घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय हाज्या खातीर गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी पळय कशा सांगता ही पॉलिसी न्ही हे काढलेले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एकदा स्टेट पॉलिसी काढली तर ताका स्टेट पॉलिसी जी ती सुपरसीड करतली. राज्यात सुरू आशिल्ल्या टॅक्सी ॲप प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटनाचें केंद्र आशिल्ल्या गोंय राज्यात टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो जावप भोव गरजेचें अशें म्हळां. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत जाल्ल्या टॅक्सी वेवसायिकांच्या बसकेंत वांटो घेतल्या उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. आजकाल तंत्रगिन्यानाच्या काळात डिजिटायझेशन जावप महत्वाचें आसा आनी ताका लागून टॅक्सी वेवसायिकांनी हाचें म्हत्व समजून घेवन सरकाराक सहकार्य करप गरजेचें अशें आवाहन पर्यटन मंत्र्यांनी केलें. कोलॅबोरेटिव्हली वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. एक म्हणल्यार जो टुरिस्ट येता ते इम्पॉर्टंट आसा सरकाराक आनी तांकां की दे आर ऑल्सो एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम. एट द सेम टायम जे इश्यूज जाता आनी आमकां जे फेस जाता सोशल मिडिया तर्फे बाकी तर्फे ते आमकां समजून घेवपाक जाय आनी एक सोल्युशन काडपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सांगलां की एक स्टेट पॉलिसी वी वील कम वीच वील टेक केअर ऑफ ऑल दीस इश्यूज. तांच्या कडेन उलोवन ते विशय घेवन करतले म्हणून आनी ताच्या खातीर आयची मिटींग म्हाका दिसता प्रोडक्टिव्ह मुख्यमंत्र्यान जे विचार मांडले तांणी आपले विचार मांडल्या. तांकां 10 मेंबरांची कितें कमिटी करपाक लायल्या ईच एसोसिएशन रिप्रेझेंटींग 1 पर्सन. तो रिप्रेझेंटेशनांतल्यान ते आपले विचार मांडटले. तांचे इल्ले पॉयंट टू पॉयंट येलो ब्लॅक टॅक्सी आसा, इल्ल्यांचे दुसरे टायप ऑफ हिंदरलँड फोंड्या बी तश्यो आसा. सो यू हॅव अ बॅलन्स बिटवीन द हिंदरलँड वीच आर नॉट डिपेंड ऑन कोस्टल बिझनेस एट द सेम टायम कोस्टल बिझनेस. ताच्या खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज मस्ट. हें एक कन्सेन्सस पयलें उलोवन जालां. ताजेर फुडें कशें वचपाची तयार एक पॉलिसी तयार करून वी वील टेक केअर. सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्री तयार म्हाका दिसता चड एलोबरेट करतलो पूण ओवरऑल मिटींग हॅज बीन गुड. टेकिंग इन कॉन्फिडन्स ऑल द पीपल सगळे विषय मांडून म्हाका दिसता पयल्या फावटी अशी मिटींग जाल्या जातूंतल्यान सगळ्यांचे विशय आयकून मुख्यमंत्र्यान आपले विशय आनी ताजेर मांडिल्ले आसा. बट दे आर अपोज टू द ओला उबर ॲप बेस्ड टॅक्सी. तेच सांगलो न्ही. वायर कंटिन्यू ट्राय टू मेक न्यूज वेन देर इज नो न्यूज. तुमी अनवॉन्टेड एडवर्टायझींग तांकां दिवच्या पेक्षा आमी मागीर पळोवन घेवया न्ही. तशें कितें आसा तें काय तांकां सांगलें ओला उबर ना आमी सगळें मानिल्लें आसा जाल्यार टॉपीक सोंपलें. आयज जाल्ले बसकेविशीं प्रतिक्रिया दितना येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज साबार टॅक्सी वेवसायिकां कडेन बसका घेवन तांच्यो सगळ्यो सुचोवण्यो आनी समस्या समजून घेतल्यात आनी ह्यान फुडें तयार जावपी धोरणांत लोकांच्या हिता सयत ह्यो सुचोवण्यो चलणुकेंत हाडटले अशें सांगलें. प्रत्येक टॅक्सी युनियनाचे प्रत्येक स्टेक होल्डर त्यांचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्यांचे सगळी सुनवाई केली. मोर दॅन 1.5 hours प्रत्येक जाणां कितें उलोवपाचें तें आयकलें सो दॅट वी नो देयर मायंड बिफोर डिसायडींग बाबा तांकां कितें जाय. थोडे पॉयंट्स त्यांनी खूब बरे काडले आनी म्हाका दिसता फुडली सुनवाई जातली आनी तेन्ना थिंगा आमी आयकतले. तेंचे आयकूनच आमी डिसिजन घेतले. पूण ते सॅटिस्फाय आसा सर तुमचे जे कितें आतां मिटिंगेन 100% कोणूच सॅटिस्फाय आसपाना पूण तांकां कळटलें की नेक्स्ट मिटींग जाता म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली जेन्ना तेंचे सगळे आमी आयकून घेतले ऑटोमॅटीक जाता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी BNI संघटनेन आयोजीत केल्ले संवसारीक एंटरप्रेन्योर दीस कार्यावळीचें उक्तावण केलें. हे कार्यावळींत उलोवप करतना गोंयांत स्वताचो वेवसाय उबारपाक तरेकवार संदी उपलब्ध आसात पूण 70% गोंया भायले लोक ह्या संदीचो लाव घेतना दिश्टी पडटात. गोंयांत पर्यटन, शेतकाम तशेंच हेर तरेकवार मळाचेर वेवसाय सुरू करपाच्यो संदी उपलब्ध आसात आनी सरकार लेगीत नव्या वेवसायिकांक उर्बा दिवपा हेतान तरेकवार उपक्रम राबयता. राज्यांतल्या तरणाट्यांनी फकत नोकरे फाटल्यान धांवनासतना ह्या संदीचो लाव घेवन स्वताचो वेवसाय सुरू करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. कन्सेप्ट दवरला आनी वीच इज अगेन ऑन द वर्ल्ड एंटरप्रिनर्स डे आनी म्हाका दिसता मोर दॅन 50% ऑफ तुमच्या मदीं निदान स्पिरीट आसा. हय म्हाका कितें तरी बिझनेस करपाक जाय. फार्मा इंडस्ट्री इज अ बीग इंडस्ट्री इन द गोवा एट प्रेझेंट which is we are globally we are exporting and at present the trade is going between the US and India. कित जातले ते म्हाका खबर ना but that is also the 10% of the pharma which we are exporting it is from the Goa. म्हणजे 100% जर भारतांतल्यान एक्सपोर्ट जाता जाल्यार ताचो मोर दॅन 10% ऑफ द शेअर वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द गोवा. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता की आमकां हँड होल्डिंग करपा आसतना इतको बरो सपोर्ट आसा. आमकां फायनान्स करपा खातीर इतको बरो सपोर्ट आसा
आणि इतक्या खूप बऱ्या पद्दतीत इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी आणि रिसर्च हे सगळे करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज एन सपोर्टिव्ह आसा. दिस इज एन व्हेरी बेस्ट एनवायरमेंट एट प्रेझेंट आमच्या गोंयांत आणि पुराय देशात आसा. तुम्ही खंयच्याय सेक्टरांतलो बिझनेस काढून पळयात, हाज्या बरो रायट टायम केन्नाच नाशिल्लो. गोंय विधानसभेत एसटी वर्गातल्या लोकांक प्रतिनिधित्व मेळोवन दिवपा हेतान संसदेत पारीत जाल्ल्या विधेयकाविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानपा खातीर सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी धारबांदोड्या पत्रकार परिशद आपयल्ली. केंद्र सरकारान राज्य सरकाराच्या सहकार्यान एसटी समाजातल्या लोकां खातीर तरेकवार मळाचेर आरक्षणाची घोषणा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इतिहासीक निर्णय घेवन एसटी समाजातल्या लोकांक देशाच्या उदरगतीच्या प्रवासात म्हत्वाच्यो संधी उपलब्ध करून दिल्यात अशें आमदार गणेश गांवकर हांणी सांगलें. या समाजाच्या फाटल्यान आसा आनी ह्या समाजाच्या ट्रिटमेंटा लोकांक सगळें वापरता. हांव मुद्दम करून सांगपाक करता की पर्टिक्युलरली आतां 2025 जेन्ना पळय हे बिल पास जावन ते कायदे सादर जाला तेन्ना सरकारान बायलांचे सशक्तीकरण करपा हेतान आनी तांकां आत्मनिर्भर करपा खातीर तरेकवार उपक्रम आनी येवजण्यो राबयल्यात. तांचो बायल आपमजत गटांनी लाव घेवचो आनी तांणी तयार केल्ली उत्पादनां फकत राज्यांत आनी देशांतच न्हय जाल्यार संवसारीक पावंड्यार पावोवची अशें आवाहन पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी केलें. पेडणे तालुक्यांतल्या द सप्तर्ष मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटीन आयोजीत केल्ल्या चवथीच्या बाजाराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. तेन्ना खंय तरी हें दिसता कितें एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले, पूण ना, आतांच्या जमान्यान म्हाका दिसता आमची महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनी आपले स्वता हें दाखयल्लें आसा. आयज फुडल्या सप्तकात जावपी गणपती बाप्पांच्या आगमना खातीर राज्यभर तरेकवार तयारी सुरू जाल्या. फोंडेच्या धवळी वाठारात सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान वर्सुकी पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा लेगीत चवथीचो बाजार आनी माटोळीच्या बाजाराचें आयोजन केल्लें. ह्या आयोजनात चवथीच्यो संबंधीत साबार साधन आनी सामुग्री उपलब्ध करतात. ह्या चवथीच्या बाजाराचे उक्तावण मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी केलें. चवथीच्या दिसांनी लोकांक घरगुती आनी पारंपारीक गोंयचें खाद्य आनी हेर सामान उपलब्ध करून दिवपा हेतान ह्या चवथीच्या बाजाराच्या माध्यमांतल्यान गांवांतल्या आपमजत गटांच्या वावुरप्यांक लोकां मेरेन पावपाची संद मेळटा अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. मनापासून अभिनंदन करतो या गणेश मंडळाचं. कारण सुंदर असा आस्थापन 6 महिन्यात पाऊस असून सुद्धा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला आणि पूर्ण पण केला. आणि त्याचं श्रेय मंडळाबरोबर देवेंद्र ढवळीकर यांना पण आहे. आम्ही फक्त मदत करू शकतो आणि मदत केली म्हणून ते काम पूर्ण होईल याची जबाबदारी आमच्यावर नसते. ही जबाबदारी ते काम करण्यासाठी राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचेर बंदी आसून लेगीत व्हडा प्रमाणात ह्या मुर्त्यांची विक्री जाता. हे विशीं मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हुस्को उक्तायलो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचो पर्यावरणाचेर खर परिणाम जाता तशेंच गोंयच्या थळाव्या कलाकारांनी तयार केल्ल्या मातयेच्या मुर्त्यांच्या विक्रीचेर लेगीत हाचो वायट परिणाम जाता अशें सांगून थळाव्या कलाकारांच्या कलाकृतीक उर्बा दिवपा हेतान लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचेर स्वइच्छेन प्रतिबंध घालून मातयेच्यो मुर्त्यो घेवच्यो असो उलो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मारलो. मुर्त्यो लोक हांगा हाडटा गोंयांत, म्हणजे ह्यो तयारूय जाता, थोड्या भायरसून इतर राज्यांसून हाडटा आनी हांगासर विकता, सेल करता. हो सगळ्यात मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो. म्हणजे आमी ज्यो मुर्त्यो माती पासून तयार करणारे जे कलाकार आसा, माती कलाकार, ह्या लोकांच्या फुडें एक समस्या जाला की तेंच्यो मुर्त्यो खपना. मार्केट ओपन मार्केटान गेले जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यो ते लायटर आसल्या कारणान ते लोक चड पसंती करतात. त्यामुळे थोडेशे हो विशय हो आमकां गंभीरपणान आसा. सरकारान एक्चुली सगळ्या गोश्टींचो नियाळ घेवन एक मुख्यमंत्र्यांनी हांकां आदेश सुद्दां दिल्ले आसा की प्रत्येक गेटीचेर ह्यो गाडयो चॅक जातल्यो
म्हणजे खंयचीय गाडी येता ती गेटीर येता तेन्ना ती चेक जातात. त्याच प्रमाणे मुर्त्यो सुद्दां जर आसल्यो जाल्यार तिका थंय होल्ड करून तिका थारोवन तिका तेजेर एक्शन घेवंक जाय. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट. मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है. ये कुछ काम नहीं कर सकेगी. अंदर से डिप्रेशन है सर. ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर शो. खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांनी उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. हातमाग आनी हस्तकलेच्या निर्यातीक तेंगशेर पावोवपाचेर भर दिवचो असो उलो केंद्रीय कापड मंत्री गिरिराज सिंग हांणी मारला. आयज तांणी मंत्रालया वरवीं विकसीत शिल्प परिसर कुंजाचें उक्तावण केलें. देशांतले सुमारे 1 कोटी लोक हातमाग आनी हस्तकले कडेन जोडिल्ले आसात अशें केंद्रीय कापड मंत्री गिरिराज सिंग हांणी मुखार उलयतना सांगलें. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या बिहार भेटेर राज्याक दिली 13,000 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट. आरजेडीच्या सरकारान राज्यांत केल्लो फकत भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या कोलकातात 5,200 कोटी रुपया गुंतवणूक केल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे केले उक्तावण. कोलकाता भारताच्या इतिहासात आनी फुडारात म्हत्वाची भूमिका साकारता, प्रधानमंत्री. सर्वोच्च न्यायालयान रस्ता सुण्याविशीं घेतिल्ल्या निर्णयात केलो बदल. सुण्यांक स्थलांतरीत करचे ना, निर्बिजीकरण आनी वाशिलीकरण केल्या उपरांत आदल्या सुवातेर हाडून सोडपाचो दिलो आदेश. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी एकवटीत राष्ट्राच्या बायल लष्कर अधिकाऱ्यांच्या शिबिरात केले मार्गदर्शन. भारतात बायलांक साबार मळार वांटो घेवन म्हत्वाची भूमिका दिवपाचो सरकार करता यत्न, संरक्षण मंत्री. आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज टॅक्सी वेवसायिकांसयत बसका घेवन जाणून घेतल्यो तांच्यो समस्या. 10 सप्टेंबराक सगळ्यांच्यो सुचोवण्यो मतींत धरून लागू करतले नवे टॅक्सी धोरण, मुखेलमंत्री. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.